चिंचोणे शेताक उजो लागून बरेच लुकसाण जालें। उजो लागतकीर थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें। उजो पालोवपी दळाची गाडी आयली लेगीत, पूण रस्तो उशीर आसल्या कारणान तांकां गाडी भितर व्हरपाक मेळिना। देखून थळाव्या लोकांनीच फुडाकार घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो। पार्टी उज्या इश्यू जायत जाल्ले लास्ट असेंब्लीकूय आमचें डिस्कशन जालां, सगळे MLA उलयले आनी एक मेन प्रपोजलूय घायल्ली आसली सगळे MLAनी कितें गांवांनी रस्ते आहा ते धाकटे आहात आनी हे फायर ब्रिगेड येता त्यो तेज्यो कॅपेसिटी व्हडल्यो आनी ते रस्त्यान भितर सरना। आयज सेम प्रॉब्लम हिंग जाला चिंचणी सांकड्या तळ्या कडेन। हो आतां ऑलमोस्ट 2 वर पयलीं उस पेटलेलो आनी तो स्प्रेड जायत गेला। आतां फायर ब्रिगेड आहा थिंगा, पूण तांचे ती भितर येना आतां स्प्रेड जायत आतां लोकल आतां 5 मेंबर्स आतां सगळे घेवन बाल्ले घेवन हे उजो पालोवपाक ट्राय करता। सो हांव डिमांड करता ही प्रपोजल जी लोकांनी सगळे MLAन घायला आमच्या आतां कुंकोली आहा थिंगा परत एक फायर ब्रिगेड आहा थिंगा एक धाकटी एक 6000 कॅपेसिटीची एक धाकटी थिंगा दवरची म्हणून हे असले इश्यू जाता ते सॉल्व जावं। सेम MLA सांगिल्ले ते भाशेनूच आमगे तेच आहे। चोवपाक गेल्यार कितें फॅसिलिटी आहा गव्हर्मेंटा कडेन बट युटिलिटी ना। फायर ब्रिगेडीन रस्ते आहा बट उच पेटता, केसो फायदो? म्हाका दिसता गव्हर्मेंट सगळे इज थिंकींग बीग, आख्खें सगळे व्हडलेची दिता आनी बारीक लोकांक कोण चिंततलो। आनी ते सगळे गांव आमगेले धाकटे रस्ते आहाय 3 मिटरांचे 2.5 मिटरांनी। एक हे तरी आसपा जाय इंटेलिजंट तरी आसपा जाय, पण एक धाकटी व्हेकल मूव जाता ते भाशेन एक हे करपा फायर फायटींग हे करपा तेय पालयताय आनी आमी पालयताय बट उदक येवना। सो हेजेर MLA सांगिल्ले ते भाशेन जो प्रपोजल ते घातला असेंब्लीन गव्हर्मेंटा दिला फायर एंड एमर्जन्सी जाता तितून ते बेगीन करचो। दिस इज अ नीड ऑफ द आवर। नाल्यार फायर ब्रिगेड येतली आनी घर लासून वयतली लोकांनी। फॅसिलिटी आहा पूण युटिलिटी ना, केसो फायदो? सो म्हाका दिसता चिंतपाचें हें आहा गरजेचें।